नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक दक्षिण गोंयांत एक वातावरण जालां तें म्हणजे लोकसभा इलेक्शनाक दक्षिण गोंयांत कोणाक सीट दिवपाचें आनी वेगवेगळे नवे नवे थेरीत दर दिसा येवपाक लागल्यात. आज आनी एक थेरी आयल्या की ह्या फावटी साऊथ गोवाक आमचे भाजप आसा ते बायलाक तिकेट दितली म्हणून एक 8 प्रोबेबल नांवांय फुडें आयिल्लीं आसात. हे सगळे हातूंत भितर एक मतदारच सद्याक हें जालां की मेजर लिमांड कडेन कोणाक काँग्रेसूय सांगना आपूण कोणाक दितली ती, बीजेपी सांगना आपूण कोणाक दितली ती. आनी ह्या सगळ्या हाजेर हो सगळें गोंधळाच्या वातावरणाचेर आमचे कडेन आज एक असो गेस्ट आसा की जो जाचे शिवाय एकय म्हाका दिसता गोंयचे इलेक्शनाचे पान हालना. एक तर तो उबो रावता किंवा पयलीं राविल्लो किंवा तो सपोर्ट करता, पूण तो असल्या शिवाय एकल्याले पान हालना आनी ते म्हणजे ॲडव्होकेट राधाराव ग्रासियास. तुका येवकार दोतोर. हे सगळे जर पळयलें आनी इतले तुगे एक्सपिरियन्स पळयले हो सगळो तो एक तियात्र रस दिसता पळोवपाक आज सद्याक चाललो आसता. आय थिंक चुकीचाच मरे सुशांत. पॉलिटिक्स मोरलेस त्या थ्रू न्ही तो ड्रामाच सगळे चलता ते. पूण पॉलिटिकल पार्टी आहा पळय, पर्टिक्युलरली बीजेपी, तेजो ऑर्गनायझेशन तेंचे कितें जाता काडर आहा, ऑर्गनायझेशन आहा, दे आर इन पावर आनी तांकां सफिशियंट टायम आसलो कितें जाल्यार ऑर्गनायज करपाक. आनी म्हाका दिसलोलें की बीजेपीले कॅन्डिडेट बी तयार आसतलो म्हणून एक सिटींग एमपी आनी दुसरो सावथाचो म्हणजे बाय दीस टायम. पूण आतां आयकूं ते भाशेन ते अजुनूच डावटफूल आहा एक दिसता. कळना तुका वेदर वॉट टायप ऑफ कॅन्डिडेट दे वॉन्ट हेचें दिसता. काँग्रेसाचें पण तो राजकारण सदांच पाडे सदांचे. सी एज इट इज काँग्रेसाचे सावथाक ऑर्गनायझेशन ना, ते आमदार पडून गेले, नॉर्थाक कांय ना तेंचे. तेणी एटलिस्ट कोणूय पडटें कॅन्डिडेट आहा ताका बाय नाव तेणी एनावन्स करून सांगपाक जाय आसलें बाबा तूं कॅन्डिडेट कामां लाग म्हणून. तुमगे काय एटलिस्ट त्या मनशाचें ऑर्गनायझेशन करपाक मूव करपाक मेळटा आसलें. ताका कांय दिश्टी पडना. आय डोंट सी एनी ऑर्गनायझेशन. तेंगेर कोण हो तो एटलिस्ट आय कॅन सी 2 नांव आयकूं येताय तेंगेली. एक आमगे कॅप्टन विर्या, दुसरो एल्वीस. पूण आतां तेंगेलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कोण तो प्रेसिडेंट एम.के. शेख सांगता की एल्वीस गोमिसान एप्लाय केलो ना. पडना तुका एल्वीस म्हणटा शेख फुटींग म्हणटा आपले एप्लाय केल्यार शेकाक फक्त करना. ना तेश म्हणा. वॉट आय एम ट्रायिंग टू से इज सी द पार्टी ऑर्गनायझेशन मस्ट नॉट टॉक एट क्रॉस पर्पसीस. लोकांक हेच दिसपा ना हेंगे सारकें ना एक उलयता दुसरो खबर ना. फायनली पॉलिटिकल पीपल वोट फॉर पार्टीज. काँग्रेस हेचे जाल्यार लोक दिसघात चाललो आहे. So if they assess ते कोताय वना तोना and apply केला, you are sending the wrong signals. आता तू म्हणला म्हणून बीजेपी इज अ कॅडर बेस्ड पार्टी आनी हे सगळे इतले आसात, इतले आमदार आसात, तरी तांगेलो कॅन्डिडेट ठरना. आनी आतां तर आयला की कितें बायलांक सीट दिता म्हणून. ते पयल्यार तुका दिसता की बीजेपी भिल्या सावथ गोवा कितें? No. See, BJP, South Goa BJP is not a normal BJP seat. No, it is not a BJP seat. No, usually it is a Congress seat. And they will be trying to win it. And म्हाका दिसलें की हो तेंगे कॅन्डिडेट नरेंद्र सावयकर आसतलो म्हणून. कित्याक तो आय हॅव सीन हिम कितलो तेंप जालो एज इफ कॅन्डिडेट जाल्या भाशेन तो भोंवतालो. आनी म्हाका आतां बरो सडनली आय एम सरप्रायज की तेका सोडून ते आनी सोदताय. आय डू नॉट नो द रिजन तेंगे ते जाणां. पण म्हाका दिसलें की नरेंद्र सावयकर would be a steady candidate without any discussion. Now so many names are coming. But म्हाका जाल्यार दिसता still सावयकर जातलो म्हणून तेंचो candidate. They are simply floating different theories. No, तेणे आतां मदें बायले म्हणून नांव काडलें. तें कितें जावपाक शकता? You see the BJP has to appear. ते दिसपा जाय की ते बायलांकूय कन्सिडरेशन दिता. बायलांकूय तेणी certain percentage of seat दिलें. So they might be trying to say give South Goa to a lady, so that then overall percentage of lady candidate goes up. That they may be considering that South is not exactly their seat. It is a bonus actually. So their attempt is to give it to a woman, maybe to add percentage of women candidates in the all India context. But do you feel that they will give the for the women? I don't know. See, finally, every political party has to, they have to take care of all angles. Bylaw, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, BBC,
So taking that into account, Tengal Goa has told a certain percentage by land seat give Padai. And I think Goa, if at all they are going to give it to a woman, it may have nothing to do with the merit of the candidate. It may have to be something to do with percentage of women being given seats. तो तर हे सगळे हातूंत भितर एक नाव येता म्हणजे दुसरे आमचे काँग्रेस आनी त्या सायडींतल्यान की एडवोकेट राधाराव ग्रासियस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता कितें कितें जालां एक्चुअली आय हॅव नॉट हांव इलेक्शनाक बसल्या 2002 लास्ट बसलो आनीक म्हाका दिसलें की हांव तर उलयत जायत लोक आयकता हांव उलयत जाल्यार लोक वाचता पूण हांव इलेक्शनाक बसल्यार म्हाका वोट गायनालो हांव आनी कितें इलेक्शनाक बसतलो सो आय हॅव डिसायडेड नॉट टू कॉन्टेस्ट सो मुगेल भाशेन पूण जालें कितें समहाव सडनली इन द लास्ट फ्यू वीक्स जायते फ्रेंड्स वता तूं बस रे म्हणटा अरे बाबा कित्याक ना तूं असलो मनीस जाय म्हणटा पार्लमेंटाक ओ हांव म्हणटा म्हाकाय दिसता तूं असलो जाय म्हण थिंगा पूण हांव इलेक्शनाक बसपाक तयार ना बिकॉज म्हाका दिसता म्हाका जिखपाक chances are very slim because you need popularity and you need money which I don't have. Popularity I may have a little and percent they push tax to more power. But so therefore there is a 99% chance I will not contest. So what about that 1%? Oh, that 1% is where I am keeping it open. You see what has happened historically, Goyan, both communities have been represented in parliament, the Catholic and Hindu. And we feel comfortable, आमचो एक थिंग कोण आसा actually. So आत कितें जाला Rajya Sabha is not Hindu. Not Goa is Hindu. BJP is fielding a Hindu on the south. And historically South Congress has always given candidate, they has given always fielded a Catholic because it is a predominantly Catholic. And more important, the Catholic Congress supporter is Catholic, irrespective of what is the percentage of Catholic or Hindu. Overwhelming majority for Congress support for Christian. So and they have been giving and it has been working. Atantor suddenly Congress for whatever decision decides that South the Catholic Adhyana I may reconsider that 1% to contest because I feel Catholics need representations in parliament. Okay. So Congress and they are also becoming soft Hindutva. Then the decision घेतलें की हिंगा आमी साउथाक कॅथलिकाक दिवचे ना बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्टॅक्टिंग मी बाबा ते आमकां ते एपाडी कॅथलिकां भायर उडोवपाक वताय म्हणून आनी तूं बस एंड वी वील कम आउट एज अ पॉप्युलर कैंडिडेट पीपल्स कैंडिडेट नाव म्हाका तें सिट्युएशन बरें दिसलें एज अ चॅलेंज टू काँग्रेस आय वील कॉन्टेस्ट बिकॉज काँग्रेसान कॅथलिकांक टिकेट डिनाय करपाक जायना साउथाक इट इज अनफेअर डिस्पायट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द कॅथलिक मुगे भाशेन दे हॅव टू टेक केअर ऑफ बोथ द communities. And therefore South should go to a Congress candidate who is Catholic. So 1% ताका लागून दवरला. I have assured some of बाबा ते तो दिनाय मागीर बस आमचो इच्छा पण अनेक सद्याक एक सिच्युएशन जाला की आनी दुसरें तेंय सांग तुका काँग्रेस पळय आसा आतां हो 60 आसा तो 77 इयर्स जाले अरे काँग्रेस हा मनीस सुद्दां आतां टू इवन कन्सिडर हिम टू कॉन्टेस्ट तूं सांग आतां बरें पार्लियामेंटा परफॉर्मन्स आसा तेंय ना So therefore, it is time that the Congress and चिंतपा जाय बाबा एक न्यू मनशा भुरग्याक दिया तो कितें आवाज करतलो आनी यू हॅव टू बिल्ड न्यू लिडरशिप न्हू 77-year-old फेलो कित्याक लास्ट टायम ताणें सांगलें आपूण लास्ट इलेक्शन बस आतां तेजें नांव आयकूं येता चर्चिकान लास्ट म्हणल्यार मातशी उमेद आयली सगल्यांकूच तें लास्ट दिसता नो वन हें ना म्हणजे सेल्फिश रे सगळे बस आपणाक जाय दिसता पार्टी शूड गिव चान्स टू कॅडर वॉट एवर दे आर गिव चान्स जर अनेक आता ह्या फावटी पळयल्यार आम आदमी पार्टी एंड काँग्रेस कम टुगेदर येवन ते इलेक्शन हें करतात विल इट हेल्प फॉर प्रॉब्ली कितें आहा न्ही हिंगा आतां सावथाक आप म्हूण 2 MLA आहाय न्ही सद्याक आनी काँग्रेसाक दोनूय आहाय सावथाक दे मे हॅव वन मोर बट ओनली 2 आहाय सो आय थिंक इट इज अ वायज डिसिजन that the AAP will, Congress and AAP will go together. But then that's a big question mark on let us say on Benavali constituency, Congress workers like Royla, who thinks who is working for a ticket, or Savio De Silva in Veli, because these are held by Aam Aadmi Party. And if this alliance has to continue,
sitting MLAs will get their seats, So all these things will be there. All these difficulties will be And there. they may ask for some more seats also. No. Yeah. Any हाती adjust करपा जाता. Yeah. पण तुझ्या sitting MLA वाढवपा मेळटा. Yeah. See, Congress आप आणि मागताना म्हणतो तो. आणि मागू आणि मग ते दुसरे प्रॉब्लेम. Sitting MLA ते दिवपा पडली. Okay. See, in alliance, normally it is sitting, getting. That's the way they put it. So, in BJP, आपा सीटा आणि त्यांना दिवपा पडली. तुका हे सगळे आता रिझल्ट पळयले तुझे कोतान दिसताय कॅथलिक वोटर्स कोणा करपाक आसता I think for parliament, Catholics will be generally with the Congress, largely. And if AAP is also there, Catholic, even Muslim, will be largely with the Congress. So Congress may need around 10% or 15% non-Catholic vote to win. Okay. That's my reading. But Congress has a organization and my reading is Congress is not prepared and therefore may lose. So the last election, काँग्रेसीचे नाही म्हणजे बरेच सिच्युएशन आशिल्लें इवन आप आसतना सुद्दां सिच्युएशन पण आरजी मदीं उबी राविल्ले म्हणजे सामके हे तांगेली जी पारंपारीक वोट बँक आसा ती फुटून काँग्रेस सकयल आयली म्हणजे कुडचड्याचेर बी आरजी आसा म्हणून बीजेपी जिखून आयली ना जाल्यार काँग्रेस जिखता आशिल्ली आतां पार्लमेंट इलेक्शनाक आरजीन आपलो कॅन्डिडेट दवरला आनी ते लोकल आपल्याले इश्यूज घेवन फुडें येतात कितें जातलो इफेक्ट जाता Definitely effect will be there, no doubt about that. See what happens, Sadhana, if party कितें मुगट पडटलो न्ही तो त्या नाल्यार आनी कोणा पडटालो न्ही समजलो ना तूं पूण कितें आहा वोटर फॉर पार्लमेंट मे नॉट बी स्वेड बाय दॅट रिजनल पॉलिटिक्स बिकॉज वोटर घाता तो चोयता पयलें बाबा हिंग कोणा चान्स आहा जिखपाचो 2-3 फुटबॉल खेळटाय आनी इफ यू सी वन टीम इज व्हेरी वीक ते सायडीक कोण बॅटिंग करना न्ही सो ते भाशेन लोक वेग करून वोट घातलो सो एज ऑफ नाव साउथ गोवा कोण आरजी जिखपाक चान्स आहा एस दिसना बट एट द सेम टायम तेंगे हार्डकोर सपोर्टर आहा ते घातले आनी के काँग्रेसमॅन सांगून पड भोंवताय ते बीजेपी गे एजंट दॅट इज नॉट प्रॉपर कितें आहा ते गोडे आसून तुमगे वोट थोडो घातलो बट दे आर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड दे हॅव रायट टू कॉन्टेस्ट सो हू आर यू टू से दॅट दे आर दिस ऑर दॅट यू फॉर्म एन अलायन्स विथ देम they don't want to accommodate them and you are calling them BJP अशात ते पण काँग्रेस बीजेपी म्हणतात सगळ्यांक काँग्रेस सगळ्यांक तेच म्हणटाय so they have their platform good or bad and the voter will weigh and vote but I don't think they इतले तेंका assembly politics to vote a party पडटलो like this ना साउथाक पूण आज ते कोताय ते भाशेन नॉर्थाक गोळे fight may be between RG and BJP कालपा दिल्यापासून काँग्रेस कालप दिल्या कितें कालपा दिल जाय ते कालप डेफिनेटली इज अ पब्लिक फेस एंड कालपाक गुडविल आसतले आनी एबिलिटी प्रूवन एबिलिटी इज देयर सो पूण दीत जाल्यार आतां दिवपा जाय न्ही अरे कालप इज नॉट एक्टिव फॉर क्वायट सम टायम ही इज अकॉर्डिंग टू मी तेंका आनी कॅन्डिडेट ना काँग्रेसाक डिस्पायट हिज एज ही मे बी एज ओल्ड एज हार्डी बट दे हॅव नो अदर कॅन्डिडेट अनलायक इन साउथ गोवा नॉर्थ गोवा सो तेणी सारकें एका कालपाक 3 म्हयने पयलीं दिवपा जाय बाबा तूं कामां लाग म्हणून फायनली कालप बीन ऑल्सो विल हॅव टू वर्क ऑन इट सो कालप जर आसो काँग्रेस बट आय डोंट रियली सी म्हाका मरे सारकी आय डोंट हॅव अ फूल आयडिया ऑफ नॉर्थ गोवा बिकॉज आय एम नॉट व्हेरी फेमिलियर विथ ऑल दोज वोट्स सो आय डोंट वॉन्ट टू गिव अ फूल कमेंट देयर but obviously Kalap would be a good candidate, no doubt on that. But that is North Goa is dominated by the Bandari voters and Sipat Naik belongs to that community. Oh, that's correct. That's Kundara Sokle party, Bandari Aklemi, that's not anything. People don't always vote only on caste lines. Yeah. And at that third part, all caste part सोडून वयता न्ही दुसऱ्याली. वाक आमच्या गिरीश बसलो थिंगा. ताकी वोट पडलो last time. Bandari. That's nothing, but generally attracts. And according to me, out of the total vote of North Goa, probably 15% will be Bandari, 15 to 20. You see, there will be 15% also Catholic voter there. Yeah. Another 10% Muslim will be there, 25 zalo. And Upto 75 parasa. Tintlo, there is a huge number of non-Goan vote. There is Karvi Samaj, there is Vani, there is Desai, there is Brahmin. So all these voters, Bandari jo आवाज much मोठा हा, तितली percentage नव्हती. Okay.
कळना तुका. सो म्हाका जाल्यार दिसना भंडारी विल बी मोर देन say 25% or 20% of the voter is not good. 15 to 20. Yeah. As a report back. Yeah. दोतोर तूं एक मान्य करतलो ते जाल्यार आमचे जे इलेक्शन्स जातात ती जातीचेर धर्माचेर कास्टाचेर हाजेरच पळय सगळी जाल्ली जाता. आनीक ह्या हाजेर सगळ्याचेर काँग्रेसीचे जे कॅथलीक आमदार फुटून बीजेपी वयच्यान गेल्यात तांचो कितें फायदो बीजेपीक ही जी आमची मायनॉरिटी वोट्स आहा ते कन्वर्ट करपाक जावपाक शकता. जातलोच स्मॉल स्केल. सी आता समज तूं बाणाले दोरी बाणाले त्यांचं ना आमच्या माय कॉन्स्टिट्युएन्सी गोव्यान दोरया समज तूं तांकां नॉर्मल टायम 4000 पडटालो ते पाटी 550 पडपाक शकता. Okay. But that will definitely they will get little more vote in each constituency where then they would otherwise have got. Yeah. किती हा तो गेलो तो पावर आयलो तो मिनिस्टर जालो काम कोता त्या लोकांनी कितें फायनली पीपल वोट ऑन काम केलें तेजेर. सो ऑन दॅट बेसिस देर विल बी मार्जिनल इन्फ्लुएन्स. आनी तसो हे आतां सद्याक आतां ते राम टेम्पल एंड ते इश्यू काडून ते पोलरायजेशन ऑफ वोट्स जावपाचें आसा पळय ताजें कितें दिसता तुका? विल इट वर्क इन दीस इलेक्शन? दिसता म्हाका कितें आहा न्ही हांव चोयता ते भाशेन आतां सगळो लोक पण आमचो इंडिया हिंदू लोक तांकां आतां इलेक्शन आनी धर्मा भितर डिफरन्स नाय जालो. ते सगळे देर इज हें की ती आमी हिंदू आमचो गॉड राम आनी आमची पार्टी बीजेपी हेच्या बीजेपीन केला. आय कॅन सी दॅट. सो देरफॉर देर विल बी ह्यूज इम्पॅक्ट ऑफ राम ऑन द वोटींग आनी बीजेपी खबर आहा आनी ते दीस टू तें टेम्पल इनॉग्रेट करपाचें सारकें शेड्यूल केलां. सगळे गांव स्टेटीज ऑन ट्रेन्स धाडले राम वचपाक. सो ते लोक राम सभा विल बी देर न्हू स्ट्रॉंग राम सभा विल बी देर आनीक दे आर गोइंग टू कॅपिटलायज ऑन दॅट. कित्याक लोकांक कितें जाता वोटरांक देव मुखार आसो तूं हेर इश्यू कांय पडना पोट बुकलेक वचून टेम्पलान बसतले वचचें परवेरेट कळना तुका. सो प्रोग्रेस जाता इकॉनॉमीक एडवान्स ते कोणाक पडूना राम म्हणून गेले वोट मारतले. आय एम प्रिटी इफेक्ट ऑपोजिट जे वोट्स आहात मायनॉरिटी वोट्स थंय पोलरायजेशन जायना. ना रे मायनॉरिटी कितें आहा सी फायनली इन इंडिया 80% ऑफ द वोटर इज हिंदू न्हू नाव आनी 20% पळया ते स्कॅटर्ड एके कडेन ना ते एक्सेप्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नागालँड मिझोराम मेघालय एंड सम सबस्टान्शियल इन सेंट्रल. एक सद्याक एक असो आवाज जाल्लो आहा की बीजेपी जिखता असो एक आवाज जाल्लो आसा. हे आतां तो सपोर्ट करता कितें दिसता तुका? इज इट अ एक्चुअल सिच्युएशन ऑर इट्स जस्ट लायक एक केन्ना असो बुडबुड असो? बीजेपी मरे आय हॅव सेड हॅज अ व्हेरी गुड प्रोपगंडा मशीन. सारकें प्रेस सगळे तेंकडे टीव्ही सगळे तेंकडे लार्जली. सो लोकांक कितें दिस पडटा आवाज येता दिसपाचें परसेप्शन जाता न्ही. बीजेपी काँग्रेस आहा तो हेर पार्टी आवाजू ना. आतां एक जायत जाल्यार बीजेपी पडोवंक शकता. सी 1977 इमर्जन्सी आशिल्ली 75 कांय दिवचे पडना सगळे हे भाशेनूच हाडलें. आतां ते भाशेन लोक भितालो आतां लोक बीजेपीचे उलोवपाक बी भिताय कोण रेड मारता हें जाताय म्हणून. सो तेन्ना तशें आहलें आनी एवरीबॉडी आमी 27 हांवें पयले पावट वोट घायल्लो इन 77 पयलीं माय फर्स्ट वोट वॉज आनी आमी तेन्ना तें कितें आहा टीव्ही रेडिओचेर आयकपा तो न्यूज आनी कावंटींग कितूलो येवगो तेश करून येना इलेक्ट्रॉनीक बी कांय ना ते मेळटा एक दीस 2 दीस तूं कांय आयकप. सडनली राजा नारायणान हें उडयलो राजनारायण इंदिरा गांधी उडयली कळना तुका. दॅट वॉज न्यूज आनी मागीर सगळे आख्खे काँग्रेस फ्लॅट जाले नॉर्थ इंडियेन कोणें धरून ना की ते पडटो म्हणून. आतां ते भाशेन पार्टिसिपेशन आहा म्हाका खबर ना वेर सी वी कांट सी दिसचें कांय पडना बिकॉज वी डोंट हॅव न्यूज येना. तेच जाल्यार बीजेपी पडोवंक शकता पण म्हाका दिसना तें जातलें म्हणून बिकॉज बीजेपी हॅज अ स्ट्रॉंग कार्डर हू आर वर्किंग ऑन एवरीवन. आतां तर तुका लास्ट क्वेश्चन तुजे कोणाक नॉर्थाक कोण जिखता बीजेपी ऑर if Kalap is there, I would prefer Kalap to win for a simple reason that Kalap he is knowledgeable and he is articulate and Goa needs someone who will be articulate and amche views within our park and he is moderate, he is a balanced fellow. Kalap is I have been his colleague in the assembly, so balanced fellow.
if he contests, I would hope he wins. You see, Wapade has Sripad, who is a good friend of mine. And म्हाका अजून कोण मेळो ना सांगता श्रीपाद बाबू श्रीपाद म्हणटा तो मनीस बरो न्ही म्हणून कोणूय सांगता बरो मनीस नो डाउट अबाउट 25 वर्सां बरो मनीस आहा न्ही आमचो आतां एक कोण बरो न्ही दिसल्या धाडया बरो म्हणलें फायन आय हॅव नो इश्यू देर बट इन पार्लमेंट तुका रिप्रेझेंट करपाक बरो इफेक्टीव जाय न्ही I don't think anyone will call him effective. Oh, Sripad. Yeah. We all know that. So, kitli varsa zali, so maybe a change is required. And what about South? South, see, as I have said, I would prefer my community to get representation. Because that has been the camp. Nandale party Catholic asosana pagon parliament. Right, so any candidate, I hope. See, as of now, this is virtually a Congress seat. I hope and trust Congress will give a seat to a good candidate who is active, effective, and will be effective in Parliament. It cannot be Sardin because it's a proven failure. Okay. Oh, according to me, Sardin is a proven failure. And I don't see anyone. 1%. Probables are Elvis and Vidyat. No, Elvis and Vidyas obviously are new faces. And I think they should, either of them should make a good aim. At least I am having known them. Don't think there should be reservations if they are the Congress candidates. And the Congress in the Catholic Kerala to 8% together. 1% I am keeping it open because a lot of friends have requested me to. So, because Mungel Bachem, I mean Congress are koi dakopa portfolio. कि बाबा you don't take my Catholic community for granted समजू तू सो तुम्ही तो आमचे सोडून आणि कोण गाता आमचे सपोर्ट घेऊन नॉन कॅथलिक धाडून कोता थिंगा we aren't prepared for that if that situation arises I will contest and then BJP see according to me the BJP on Hindutva platform winning and a non-Catholic winning on Congress doesn't make a difference. Okay. You give us representation, no? Okay. You are taking away our representation. You will never give. We will never get it back. You understand? Yeah. So therefore, we have to stick to our guns. Some other matter on right. So this will be the key issue. No, if they don't give Congress, I make. See, I am not that strong, energetical as I was earlier. But if it is a challenge which the Congress gives the Catholic community, and if as many Catholics have now come, sat with me, told me continuously, phoned me up, popular Tuka people's candidate Mungalia, I may jump in the fray. Because to protect the self-respect of our community. I always do that. I always stand up for my community and I will do that again if need be. So, yeah, Shirley, Radharavo Gracias, Radharavo बाबांनी एक हे लागला की काँग्रेसीक वा आपल्याला सीट म्हणून जे मायनॉरिटीज स्पेशली जे कॅथलिक्स आसात तांकां टेकन फॉर ग्रांटेड हो हे दवरचें न्ही आनीक ते म्हणटात तशें की गोंय हे दोन समाजांनी हे जालां एक हिंदू मेजॉरिटी दुसरो कॅथलीक जर नॉर्थाक जर हिंदू जिखून येता जाल्यार सावथांतल्यान कॅथलीक जिखून येवप हे एक ऑबियस चॉयस आसपाक जाय गोंयकारां खातीर म्हणजे गोंय जर सारकें ट्रुली रिप्रेझेंट करतले आमच्या पार्लमेंटाक जाल्यार तशें जावपाक जाय सो आतां टिकेट कोणाक दितले ते अजुनूय हे ठरोवंक ना कोणें ठरोवंक ना कोणें ठरयला आसतलें पूण डिक्लेअर करूंक ना सो ह्या हाजेर हे सगळे हाजेर हे आतां फुडल्या 2-3 दिसाक ते स्पश्ट जावपाचें आसा तो मेरेन आमची ही जर आनीक एखादी आमची तुका एखादी आपयता बी चर्चा अशी चालू जावपाक इलेक्शन इतली काम रावता चर्चा करपाक इतलें सांगून आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात जर तुकाय देव बरें करूं आनीक जर 1% आसल्यार ते मातशें अशें म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक टीव्ही